आजचा दिवस संपूर्ण गोंयकारा खातीर खूब महत्वाचो असं आमी मानतात. गेली 17 वर्सां ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळां. कदाचित जगन्नाथपुरी आमी पावना आसतले, परंतु थंय पावल्यातच भास हांगा ह्या यात्रेक सहभागी जाल्या नंतर जाता. प्रत्येक वर्सा ह्या यात्रेक सहभागी जावपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळां. ही कमिटी आणि जे काही जगन्नाथ भक्त हे मिळून जे काही यात्रेचो कार्यक्रम करता गोंयकारा खातीर एक उमेदीचो दीस. आता शेकडो हजारो जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ भक्त आज ह्या पणजेक जमतात आणि संपूर्ण पणजेक ही यात्रा चलता. एक भक्तीचें उदाहरण त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमकां पळोवपाक मेळटा. भक्ती कशी अशी भक्ती बेभान कशे भक्त जातात हेजे दर्शन आज हांगा जाता. आणि खरोखरूच गोंया खातीर म्हणल्या प्रमाणे एक आनंदाचो दीस आसा. आज आमी पळयतले की हजारो भक्त हे रथयात्रा ओडपा खातीर हांगा जमतात. हांव भगवान जगन्नाथा कडेन मागणी करता, प्रार्थना करता की ह्या सगळ्या भक्तांचे कल्याण करचे, सगळ्यांक सुख समाधान दिवचे आणि तांकां तांचे आशिर्वाद सदांच दवरचो हें मागता. आणि सगळ्यांक तुमच्या माध्यमातून विनंती करता की एक संधी आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक मेळटा, त्या संधीचो लाभ घेवन प्रत्येक वर्सा त्या यात्रेक सहभागी जावचे आणि आपली देवा प्रती आणि देशा प्रती जी काही भक्ती आसा ती भक्ती हांगा समर्पीत करची. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.